अस्नोडेच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पात बिघाड जाल्ल्यान सध्या उदका पुरवणीचेर परिणाम जाला। 30 MLD क्षमतेच्या या प्रकल्पांतल्यान बार्देस सयत दिवचलच्या कांय वाठारांत उदका पुरवण जाता। बार्देस तालुक्या सहित दिवचलच्या कांय वाठारांत उदका पुरवण करपी अस्नोडेच्या उदका प्रक्रिया प्लांटात बिघाड जाल्ल्यान सध्या बार्देस तालुक्या सहित दिवचलच्या कांय वाठारांत उदका पुरवणीचेर परिणाम जाल्लो आसा। आयज शेनवारा सकाळच्यान सगळी कडेन मर्यादीत प्रमाणात उदकाची पुरवण चालू आसा। 2 दीस मर्यादीत प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली अशी अधिसूचना PWDच्या उदका पुरवण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जारी केल्ली आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अस्नोडेच्या उदका प्रक्रिया प्लांटाक जोडपी लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मरात बिघाड जाल्ल्यान सध्या उदका पुरवणीचेर परिणाम जाल्लो आसा। दुसरे वटेन लायटीचो ट्रान्सफॉर्मर बदलपाचें काम झुजा पावड्यार सुरू आसा। जाता तितल्या बेगीन बिघाड पयस करपाचे PWDच्या अधिकाऱ्यांचे यत्न चालू आसात। मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाल्यां आयतारा दीसभर मर्यादीत प्रमाणात उदका पुरवण जातली अशें कळटा। गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।